सगळे करीत वयर सरलो आनी लोकांक मात केन्ना विसरूंक ना। आयज तेजो वाडदिवस, त्याच निमतान जसो तो सदांच एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आनी एक आय चॅकअप लोकां खातीर जसो लोकांक फायदो जाता तेजे खातीर एक कार्यक्रम दवरतात ते आमी चालू दवरले। आयज तो आमचे मदीं ना, तेजे यादीन जायतो लोक तरी आयज आमच्या घरा कडेन येतात। दे रिमेंबर हिम फॉन्डली अँड ऑल द कायंड ऑफ पीपल दॅट ही हॅज टच। अर्लियर आमी उलयले तेन्ना आमी याद करता गोंयांत इतले मानेस्त असले सुद्दां आमच्या खांदारात घालपी एक सगळ्यांत अशें मनमेळावू व्यक्तिमत्व। तांचो आयज जन्मदीस आनी ताका यादस्तीक आमी हो जन्मदीस आयदनां मनयतना तांचे पूत हे आमचे आतां आमदार आसात विश्वा, त्याच बरोबर आमचे खासदार सदानंद खनावडे, तांची घरकां, तांची सून आनी तांची सगळी एक लिगसी जी पळय म्हणटात ती तागेली चल्यांनी ती ताजी दवरिल्ली आसा तशें लोकां मदीं रावपाचें आनी बाबुशाच्या तोंडार सदांच हांसप। आमचे बाबूश डिसोजा त्यांची आज बर्थ एनिवर्सरी आणि वार्षिक आमी त्याच्या बर्थ एनिवर्सरी निमतान हांगा येतात। पयलीं वाडदिवसाक सेलिब्रेट करपाक येताले आणि वर्ष पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा सुद्धा ब्लड डोनेशन कॅम्प आय चेकअप कॅम्प हांगा घडोवन हाडिल्लो आसा। कारण बाबूश हे सदरीत म्हापशेकारांचे आवडटे नेते ज्यांच्यांनी जमनीचेर पांय दवरले, म्हणजे कावन्सिलरा पासून तांच्यांनी आपली कारकीर्द सुरू केली आणि ते गोंयचे मंत्री जाले, म्हापशेचे आमदार जाले, उपमुख्यमंत्री जाले, पण म्हापशेकारांतल्या भुरग्यां पासून जाणट्यापर्यंत सगळ्यांचे बाबूशूच आशिल्ले। आज ते आमचे मदीं नात, पण त्यांची याद जी आसा ही सगळ्या म्हापशेकारांक अजुनूय आसा आणि न चुकता सगळे म्हापशेकार त्यांच्या वाडदिवसाचे यादेस्त हांगासर तांकां त्यांच्या घरा येतात, त्यांच्या फोटोक फुलां घालतात। Fatherly figure to me and Michael. I remember how instrumental he was to bring my husband into politics, to help him to become an MLA. And today on this special day, I pray for his soul. May his soul rest in peace, and may our Lord guide his son and carry on the good work what he is doing in the constituency.